आमकां जशें पीआयनांनी आमचे डीएसपीन सांगलेलें कितें इन्वेस्टिगेशन जातलें तितून आमकां कन्सिडरेशन करतले आनी आमकां कशें कशें चार्जीस फ्रेम जाला प्लस कशें कोणाक हें केलां इन्वेस्टिगेशनान कोणाक तेंच्यांनी कन्सिडर केला खंय कसले डायरेक्शनाक कितें कितें कन्सिडर केला पळय तें सगळें आमकां लूपहोलांनी घेवनूच सगळें इन्वेस्टिगेशन करतले म्हणून. सो ते अपडेट घेवपाक आमी येयल्ले आनी हांव खरेंच म्हापसा पोलीस स्टेशनाचे आभारी आसा आमी की तेंच्यांनी पर्सनली आमकां कॉली करून सगळे अपडेट दिल्ले आसा पर्सनली कितें कितें चल्लां ती. So police is on the right track. We all believe that the police is on the right track, and they have given us the needful update and the inputs on the case. It's on a primary stage. Custody, police custody मेळयली आसा. So on that, there are certain things that we also cannot disclose, and we have to allow the authority to do their work also. There is no demand. Demand is already done. We cannot repeat. There is no point in repeating the same thing again and again. Okay, it's the same demand. Okay. जस्टीस आणि आम्ही एक मेसेज करपाक येयल्ले की आनी खंयसर सगळे कडेन खंयसर कितें लॉ एंड ऑर्डर वयर सकयल जावंक शकता पळय ती मातशी तुमी हें करा म्हणून बिकॉज सगळ्यांकूच आमी कंट्रोल करूंक शकना पळय दॅट दे आर इन्वेस्टिगेटींग स्टील सो दे आर गोना लूक इनटू इट. सो आमी कितें आहा आमी अपडेट घेतलेले आसा कित्याक आदी आमकां नॉर्मल सांगलेले आसा सगळे कांयशे गोश्टी त्यो सांगल्यार आमी डिस्कस करूंक शकना कंप्लिटली येस ऑब्वियसली इट इज नॉट अ नॉर्मल ऑफेन्स इट्स अ व्हेरी स्ट्रॉंग कोण म्हणटा तेंकां सेक्शनाक कितें खबर तरी आहा पळय दीस इज अ प्रोपोगेंडा दॅट इज जस्ट स्पॉयल टू क्रिएट मोर वायलन्स. I just want to appeal to all the public that please have faith in the judiciary system and in the also the local police station of Mapusa. We also know they are very cooperative and they are very talented also. Okay, so I request everyone to please maintain the law and order. आमकां खबर ना खंयची दुकानाची तोडफोड बीन जाला खंयसर हितून मेन्शन केल्ल्या चार्जशिटान नाल्यार आमचे कितें चार्जशीट थंय पोलिशेन